निमणे आयज 7 एप्रिल सावन नवे शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशात जाल्लो आसा। 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे वर्ग सुरू जाले, मात हो निर्णय पालकांकडेन चर्चा करिनासतना घेतला असो दावो करीत कांय पालकांनी पर्वरी शिक्षण संचालनालयाच्या भायर निदर्शनां केली। विद्यार्थ्यांचे अजून फाटल्या यत्तेचो निकाल येवंक नासतना तांकां फुडल्या वर्साचो अभ्यासक्रम शिकोवपाक कशे काय सुरवात करूं शकतात असोय प्रश्न काय पालकांनी उपरासलो। Today we parents have come to the Director of Education for only one request and demand of us for now is that he has a discussion with us as he had promised us parents on the 5th of March that he will call in the NEP experts as well as the stakeholders, that is the headmasters, the teachers and the PTAs and people who are involved in this to have a dialogue, because any policy that is implemented has to have time to go through the objection, and after all the objections that have come in, we realized that directly the notification was changed without even consulting us parents, which is not right, because we are also the stakeholders of our state, because we are concerned about the children and their future. We are not against NEP, but how the implementation is done is a bit scary. And it's the first time that on 7th April students have come to school without the results being out. This has never happened ever, and I don't think any other state this has happened. And to see the children whether they have passed, not passed, no one knows anything, but they've already gone ahead and they are made to sit in the classroom, which is very, very humid right now. मात दुसरे वटेन नव्या शिक्षणीक वर्साच्या पहिल्या दिसाक शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांकडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा। चडशा शाळांनी भुरग्यांची 100% हाजेरी पळोवपाक मेळिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेन सांगले। जर पालकांक कसलीय चर्चा करपाची आसत जाल्यार आमी तयार आशिल्ल्याचे जिंगडेंचे म्हणणे। फर्स्ट डे म्हणल्यार कोणाचो 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी आणि 12वी हांचे आज एकाडेमीक इयर 25-26 सुरू जाले आणि खुबश्या जाणांनी खुबशे म्हणल्यार अरावंड 13,000 लोकांचे रिप्रेझेंटेशन आयिल्ले। टोटल 4,000च्या वयर एप्लिकेशन, ताचेर थोड्याच्यो कॉमन सिग्नेचर्स आशिल्ल्यो। सो इवन 15,000 जर पेरंट धरले न्ही जाल्यार इट बिकम्स मायनॉरिटी, कित्याक टोटल आमचे 3,04,000 भुरगे नर्सरी टू 12th आनी पयली ते 12वी धरले जाल्यार 2,65,000 भुरगे। तुमचे जर 15,000 जर भुरगे धरले जाल्यार ते मायनॉरिटी। आनी आज आमकां कालूय हांवें कोणाक सांगिल्लें की आज पळोवया न्ही कशें जाता तें। थोड्यांनी एक कशें स्प्रेड केलें की टिचर्सांक एप्रिलान सुटी मेळटाली, आतां टिचर्सांक त्रास जातलो। दॅट इज ऑल्सो रॉंग, कित्याक पयलींच्यान टिचर्स एक फूल एप्रील म्हयनो काम करताले आनी टिचर्सांक फक्त मे म्हयन्याचीच सुटी आसताली। आनी खुबशीं स्कुलां कितें करताले की 10वेच्या भुरग्याक किंवा 12वेच्या भुरग्याक एप्रिलान क्लासीक आपयताले, त्या भायर बाकीच्यो क्लासी घेताले। फॉर एग्जाम्पल भुरग्यांक कितें मायनर गेम्स, कॉम्प्युटर असले घेवन भुरग्यांक बिजी दवरपाक टिचर्स थोडो वेळ तरी क्लासी घेताले। आतां हे ऑफिशियली अंडर NEP आमी केल्लें आसा आनी त्या खातीर भुरगे बरे उमेदीन आसा। ते 5 दिसाच्या फरकान ते भुरगे क्लासीन आयले। आतां थोडे म्हाका बारीक वेदर इन्फ्रास्ट्रक्चर 5 दिसांनी काय इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज कांयच जावचें ना आनी 30 तारखेक जर भुरगे थंय बसून शिकताले जाल्यार आतां 7 एप्रिलाक शिकपाक कितें जाता, कांय प्रॉब्लम ना। आनी जर क्लासी नाशिल्ल्यो जाल्यार भुरगे कितें करपाचें, ह्याच वतान खेळपाचें। आतां तुमी ग्रावंडार वचून पळयलें न्ही, ते खातीर आतां आमी भुरग्यांक गरमी जातली म्हणून 11:30 सोडपाचें केलां, पूण 11:30 सोडटगीर पासून भुरगे भायर ग्रावंडार वचून खेळटाले। सो गरमेचो प्रश्न भुरग्यांक ना आनी प्रोटेस्ट कोणूच हांगा करूंक शकना। दॅट इज लिगॅलिटी। प्रोटेस्ट जर करतले कोणूय एजिटेशन करतले जाल्यार डेजिग्नेटेड एरिया आसा, फॉर एग्जाम्पल आझाद मैदानाचेर वचूंक शकता। हांगा प्रोटेस्ट करप इज इल्लिगल। दॅट इज द फर्स्ट मॅसेज आय हॅव टू पास ऑन टू एवरीवन। हांगा येवन कितें जर मेमोरंडम किंवा दिवपाचें आसा दॅट इज वेलकम, कित्याक दीस इज गव्हर्मेंट ऑफिस। म्हजे कडेन ते लिडर आयिल्ले आनी शी वॉन्टेड अपॉयंटमेंट वीथ सेक्रेटरी। सो आय टोल्ड हर दॅट यू अप्रोच द सेक्रेटरीज ऑफिस। सो दॅट इज अ सिंपल थिंग, बिकॉज म्हाका दिसता सेक्रेटरी सरान तांकां प्रॉमीस केल्लें की देर विल बी अ डिस्कशन। दॅट इज वॉट शी वॉज टेलिंग। हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना कित्याक हांव नाशिल्लो अशें कितें सांगना जाल्यार। आनी डिस्कशनाक हांवूय ओपन आसा आनी सेक्रेटरी सरय डिस्कशनाक ओपन आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।